प्रितीच्या भयणी बाबांनो, किरीत भाशेन आयचो विशय बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन सगळ्याक बागाक घेवन परिशोधीक वाट चलुया. हो विशय किरीत भाशेन म्हज्या मनांत एक चलचित्राची काणी हाडटा. द लीड इंडिया द ट्री म्हूण हें चलचित्र यूट्यूबार आसा आनी किरीत भाशेन ह्या चलचित्रांत ही अशी काणी. पावसाच्या तेंपार झुमझुमीत वारो सुटून जायतीं झाडां आनी घरां मोडटात आनी अशे शाराचे वाटेन एक झाड पडून त्या शाराचो रस्तो आड्डोवन उरता. जायतीं जाण थंय त्या वाटेन आसतलीं ती थंय पावतात खरी, पूण थंय आसतलीं ती पळोवन पासून पडनासलेल्या भाशेन करतालीं. थोडीं सरकाराक गाळयो सवतालीं, थोडीं आपूण वचनासतना दुसऱ्याक मुखार धाडटालीं. पूण कोणूच आपणा कुशेन तें झाड कुशीन काडून वाट तयार करूंक कबूल नासलो. इतल्यान एक ल्हान भुरगो इस्कॉलाचें बॅग युनिफॉर्म घालून इस्कॉलाचें बॅग घेवन थंयसरल्यान पासार जाताना ताणें पळयलें पावस जोडटा, लोक थंय आसा, कोण हात लायना. आपलें बॅग थंयच उडयता आनी तें व्हडलो रूख जो वाटेर आसलो तो कुशीन काडूंक लागता. इतल्यान कांय भिकारी भुरगे आसले तेवूय ताका सांगात दिवंक येतात आनी ह्या संदर्भान सगळे लोक ताचें उत्तेजन पळोवन त्या झाडाक हात घालतात आनी कुशीन काडटात. ते भुरग्याचें मन आसलें तें झाड कुशीन काडूंक, ताचें मिसांव आसलें तें कुशीन काडूंक आनी ह्या खातीर ताणें सगल्यांक एक देख दवरली. आमच्यांनी सगल्याच्यान बाराबर हें झाड कुशीन काडूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक बावतिजमा वरवीं ह्या पवित्र सभेत वावरूंक त्रिपेट कार्य आसा. पयलें म्हणल्यार यात्निकी, दुसरें प्रवादीक आनी तिसरें राजकी. आनी हें कार्य किरीत भाशेन आमी सगळीं सहभागिलीपणान वावरून फुडें व्हरूंक आमकां किरीत भाशेन ही गरज आनी हो आमचो वावर. आयज तिनूय वाचपांनी किरीत भाशेन आमकां देवाची पदवी, जाणवाय पदवी आनी जागृताय कोण भाशेन आमी क्रिस्तांवांनी जिवंक जाता ताचेर लक्ष घातलेलें आसा. आयच्या पयल्या वाचपान किरीत भाशेन देव जाणवायेचो आनी उत्तम जाणवायेचो खंयचोय राजा ताचे मुखार सोर करूंक जायना. दानियल प्रवादी किरीत भाशेन नाबुकादनेजार ह्या राजाचें सोपोन सांगून ताका सांगूंक सोदता की जे राजा तुमी तुमच्या देवाक बोजतात पूण आमच्या देवा बरेन तुमची जाणविकाय ना, तुमचें बळ ना. ताका उत्तम जाणवायेन बोल्लोलो आमचो देव आनी ही ताची उतरां आयकून इस्रायल परजा देवाशी लागीं येता आनी तशेंच ओन भावार्थी लोकूय देवाक आपणायता. जाल्यार आयच्या स्तोत्रांनी किरीत भाशेन देव पदवीदार आनी ताची पदवी आमी सदांच वाखाणूंक गरज. आनी ताची पदवी खंय आसा? ताची पदवी ताची रोसणेचेर आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान मेवता. त्या खातीर देवाक न्हय फकत इस्रायल परजा वाखाणटा पूण दर एक रोसणेचो दर एक मनीस देवाक वाखाणटा. त्या खातीर देवाचे पदवे विणे ह्या संवसारांत कांयच जायना हें स्तोत्रांनी आमकां मेवता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत देव जागृतायेन बोल्लोलो आमचो रोचणार आनी सांबाळणार. आनी ही जागृताय किरीत भाशेन जेजू तांकां आपल्या शिसांक दिवन तो तांकां आख्ख्या जिवितांत जागृत रावंक किरीत भाशेन आज्ञा दिता. आनी जागृताय कित्याक गाय? जें मंदीर जें इस्रायल बोरजेचें एक व्हड आनी मोगाची कुणां कशी आसली कोरी, तें मंदीर ह्या फुडें उरचें ना हाचें बाकीत करता. आनी हें मंदीर उरचें ना कित्या खातीर? तें मंदीर फातरान बांदलोलें, न्हय आत्म्यान बांदलोलें. आनी हें मंदीर मोडल्या उपरांत कोण गुन्यांवकार जातलो हेंय तो दाखोळ करता. तें म्हणल्यार जी कोण जेजूचेर बावाड दवरता, जे कोण जेजूचे नीज पाटलावदार आसात तांकां गुन्यांवकार करतले. आनी त्या खातीर जेजू तांकां चोत्रायेन आनी जागृतायेन आपलें मिसांव फुडें व्हरूंक तयार जावंक किरीत भाशेन शिसांक आनी तशें ताच्या पाटलावदाराक आज्ञा दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, बागयोन फ्रांसीस शावेर जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना ताका क्रिस्तांव लोक मेळ्ळलो
पूण गवळी नासलेल्या शेळ्या भाशेन ती जियेताली. आनी ह्याच खातीर ताणें पयलीं ल्हान भुरग्यांक ल्हान देवाचें उतर परगटूंक आनी दोतोवन शिकोवंक सुरू केलें. जेन्ना तो हॉस्पिटलान भेटेक वेतालो त्या लोकांक इलाज दितालो तेन्ना तांकां ही देवाची ओळख दिली. आनी सोर शेवटी कापीण वाजोवन तो वेगवेगळ्या सुवातांनी भोंवलो आनी सगळ्या लोकांक जी कोण क्रिस्ती भावार्थान वाडटालीं तांकां एकठांयली आनी सांगातान सोर्गीची वाट चलोवंक आदार दिलो. कित्याक ताची सवय आसली देवाची जाणवाय. तो देवाचे पदवेचेर पातेलोलो आनी सगळ्या संकश्टांनी तो जागृतायेन आपलें जिवीत जियेलो. आयज हेच 3 मुद्दे आमी आमच्या जिविताक घेवन वचूया. पयले सुवातेर देवाची जाणवाय आमी आपणावया. आमी ह्या संवसारांत येताना आमी आमच्या आवय बापायक विचून काडूंक ना ना म्हण आवयन बापायन म्हाका आनी तुका विचून काडूंक ना, पूण आमकां देवान विचून काडल्या. जेरमेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पयल्या 20 5वे वळेर आमी नदर मारल्यार आमकां मेवतलें. आवयच्या कुसव्यान आकारच्या आदी ताणें आमकां वळखलोलें, ताणें आमकां सोंस्कारलोलें आनी प्रवादी जावंक विसल्यात. जाल्यार हांव आनी तूं जावन आसात मोरो पासून देवाची भुरगीं. आनी देवाची भुरगीं कशीं आमी देवाच्या सांगाताक रावंक गरज. आनी देवाच्या सांगाताक रावंक आमकां किरीत भाशेन मागण्याची गरज. कित्याक मागण्यांतल्यान आमी देवाक आमच्या जिवितांत वेळ दिवंक पावतल्या. तर देवाक आमी सगळीं जावं ते देव मंदिरांत जावं आमच्या घरांनी ताका वेळ दिवंक आमी पयलीं वावरुया. दुसरे सुवातेर देवाची पदवेन आमी वावर करुया. आमी घडयेन आमच्या जिवितांत बरें बरें घर बांदलां, बरीं मोठार घेतल्यात आनी ती आमची म्हणून आमी संतोसतात आनी खरेपणी ती आमी संतोसूंक गरज. पूण आमचे लागीं 2 वस्तू आमच्यो न्हय. पयली म्हणल्यार आमचो आत्मो, दुसरो म्हणल्यार सुवास, तो फक्त देवाचो. आनी ह्या दोनी कार्यांनी किरीत भाशेन आमकां आमचे सगळे देव इतलेंच आशेता की आमी सेवे चाकरेची मनशां जावंक, एकामेका सगळे दोयाळ कोरनी आनी दुसऱ्याक आदाराक पावंक. त्या खातीर दर एक देणें आमकां फावो केलां तें दोयाळ कोरन्या उद्देशी आमी देवाक महिमा दितले आनी देवाची पदवी वाकाणटले करूंक किरीत भाशेन आयज आमी वावरुया. आनी माणे सुवातेर देव जागृतायेन बोललोलो आमकांय जागृतायेन भर म्हणून मागुया. देव आमी घडयेन मनशां कशीं दिसाक 7 ते 8 वरां विसव घेतात, पूण देव 24/7 365 days आमचे पासत वावुरता. देव जागृतायेन जियेता. जाल्यार आमकांय 2 भाशेची जागृताय मागुया. एक म्हणजे आत्म्याची जागृताय, जंय हांव म्हज्या जिवितांत कितलो पासून भाग्यवानपणान जिवंक प्रयत्न करता, कितलो पासून म्हज्या जिवितांत हांव देवाची कृपा घेवन वावरूंक प्रयत्न करता. आनी दुसरे तरेची जागृताय म्हणल्यार एकवटान रावन भावार जिवपाचो, जंय हो एकवट आमच्या कोश्टा आडकोळींतल्यान आमी तीरपणान भावार सांबाळपाचो. आमचें क्रिस्ती जिवीत कोश्टा आडकोळींतल्यान सुरू जालां आनी ह्या फुडें त्योच कोश्ट आडकोळी आमकां सोंसच्यो पडटल्यो. आनी ह्या संदर्भांत हांव आनी तूं कितलो ह्या क्रिस्ती धर्मान एकामेकाक भागाक घेवन जियेतात ताचेर नियाळ करुया आनी एकामेकाच्या एकवटान एक पळय सभा जेजूची तीर खोडपार बांदलोली करूंक आमी वावरुया.